आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी आमची चिंतना, आमचे विचार, आमचे अणभव, आमची भावना जी सगळ्यो गोत आमचे सवे आसात, जी आमकां खूब पाटी त्रासान घालतात, ती आनी बरी पळय ती सगळीं जेजूक आमी आतां ओपून दिवया. सुस्कारांतल्यान हें सगळें भायर सरोनी खोल सुस्कार भायर सारून हें सगळें भितर आहा तितलें भायर सरोनी. जशे भाशेन एक तुवालो उदकान बुडयल्या उपरांत तो वोलो जाता आनी उदकान भरलेलो आसता आनी मागीर आमी तो पिळून सगळें उदक भायर काडटा, तेच भाशेन सुस्कार भायर सोडटना सगळें पिळून भायर सरोनी. आनी हे परी ताका समर्पून जेजूक आमी अदीक आनी उदीक आमच्या कुडींत मनांत ओतम्यांत अणभवया आनी ताचेर दोळे लावन सगळें ताचें आमचें सगळें भरोन येतलें. तर ह्या कारणाक लागून आतां आमी ताका गायन करून म्हणया. ह्या ओग्यापणांत ताचे सवें वेळ साधतना मोगाची भावना आमचे मदें अदीक आनी अदीक उप्रासूं. जेजू जावन आसा आमचो खरो मोगी. जितली आमी ताच्या मोगान आमचें जिवीत सादतल्या, ह्या मोगाची ताच्या आमकां घोटाय मेळोन
आमी ताची सारकी मोगी जातली हांव. आनी असल्या मोगांत आमी सदांच जेजू आमचें सोवें, जेजू दुसऱ्या सोवें, हे परी ताच्या मोगांत आमी जिवंक लागतले हांव. आनी हातुनूच आमकां सर्गीचें राज कितें पळय तें अणभवूंक मेळटलें. पावलू जेन्ना फिलिपकारां बरोबर आपलें जिवीत सादतालो तेन्ना ताका असलो अणभव घडलो. तो अशें म्हणटा, बरोच वेळ करून आतां तरी आनीक एक पावट म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सोवें हांव एकदम खुशाल जाला. आदिपुर्यान म्हजो तुमकां हुस्को आसलो म्हूण हांव मानून घेतां, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयीक मेळूंक नासलो. म्हाका कितें उणें जालां म्हूण हांव अशें सांगना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदां धादोशी आसूंक हांव शिकलां. गरजेच्यो वस्तू नासतना वो गरज त्यावून अदीक आसून जियोवचो म्हाका अणभव आसा. थंयसरूय आनी कसलेय परिस्थितीन जियोवचो गूट हांव शिकलां. उपाशी रावंक वो पोट भरून सुबापणांत वो लाचारपणांत जियोवंक कित्याकूय हांव तयार. हांव कितेंय करूंक शकतां, कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. तरी म्हज्या कश्टांनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरें केलें. पयलींच शुभवर्तमान परगटूंक हांव मासेदोनियांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे भायर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका आदार दिवंक ना. तुमकां फिलिपकारांनो ही सगळी खबर आसा. फकत तुमी म्हाका पयशे धाडून दिले. तेसोलिनेंत आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना एकूच पावट न्हय पूण 2 पावटी तरी तुमी म्हाका पावल्यांत. तुमच्या दानाची आशा म्हाका आसा म्हूण समजूं नाकात, पूण उदार मनान केल्ल्या तुमच्या दानाचें फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसतां. सद्याक गरज तें आनी ताचें वोन चड म्हजे लागीं आसा. एपाफ्रोदिता कडेन दिवन तुमी धाडलोलीं दानां घेवन हांव भरलोलो आसा. तीं दानां दोमदोमीत परमळाचें समर्पण देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसली योजना. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपल्या सुबां तोलतेलें काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. अशें तो देवाक आमच्या बापाक मोहिमा सासणाच्या सासणांक. आमेन. हे मागणें जें पावलून देवाक केलें आनी लोकांक ताणें तें परगटलें,
कशे भाशेन देव आमकां पावता, पूण ताचे किन खोल आमी जेन्ना देवा सोबेन जियेता तेन्ना देव देवाकूच पावता. जशे भाशेन आमचे कुडींत आमी सगळ्या सांद्यांक पावता, तेच भाशेन आमी एकामेका बरोबर जिवे फातर कशे एकामेकाक पावता, आदार दिता आनी उखलून दवरता. ही समजणी आमच्या मदें उदीक आनी उदीक वाडोनी. पूण कशी वाडटली? जितलें आमचें ध्यान मन आमी जेजूचेर लायतल्या तितलीं आमी ताचे सारकीं जावंक लागतल्या. आमी आयकलेलें आसा, जशी आमची चिंतना तशी जावंक लागता आमची चाल. आमचें उलोवप तर एके तरेचें आसत जाल्यार ते भाशेन आमी वागूंकूय लागता. आनी जितली आमी जेजू सरशी लागीं येता, ताका एकवटून आमचें जिवीत सादता, तेन्ना जेजू जो आमचे सोबे आसा तो आमच्या कुडींत, मनांत, आत्म्यांत आपलो वावर फुडें व्हरता. कसलो वावर? मोगाचो. आनी हाका लागून आमी सगळ्या पासत मागया. चड करून जी आमच्या घरांत बियांतूच आसात आनी ती आपल्यापणाक लागून घोडेक फारलेलीं आसात, तांकां सुटका मेळोंक ना. ती कित्याचें कितेंय उलयतात आनी कित्याचें कितेंय कोत्तात. पूण असल्यांक आमी कितें म्हणून करूंक जाय? पयले सुवातेर जाणो जावया की ती सगळीं बरीं, पूण देंवचारान तांकां आपल्या ताब्यांत केलेलीं आसा आनी ती ताच्या ताब्यांत गेल्यान कित्याक आपलेपणान ती जियेतालीं म्हणून हे भाशेन तांकां ताणेन गिरासलेलीं आसात आनी तांकां बंदखणींत दवरलेलीं आसात, तांकां सांखळ्यांनी बांदलेलीं आसात आनी ती आमचे सोबें पॉझिटिव्ह न्हय नेगेटिव्ह भावना उत्पन्न करतात. हातूनच आमचें लक्ष लावया. हातूनच आमकां कळटा की हांगसर देवाचें राज ना, देवाची वाट ना. तर तसल्या वेळार आमी जेजूक उलो मारूंक जाय, भितरल्या भितर मागण्यांत रावंक जाय आनी तांच्या फासांत आमी पडोंक फावना. आनी पडलीं जाल्यारूय रोखडींच जेजूच्या नांवांत रावन तें सगळें जें आमी अणभवता आमच्या चिंतनांनी, भावनांनी आनी चालींतल्यान रोखडेंच आमी ताचें सोबें करून तातूंतली तो आमकां सुटका दितलो आनी आमचें जिवीत फुडें वतलो. ताच्या मार्गान आमी अदीक वाडटले आनी ताचे सारके आमी जातले. तो जशे भाशेन पावलूक फिलिपकारां पावली, तेच भाशेन आमी चिंतनांनी आतां दुसऱ्यांक पावया. जीं कोण बरीं नात, कुडींत दुयेंसां जाल्लीं आसा, तांकां आमी जेजू सरशीं हाडया आनी तो तांकां हात लावन बरीं करतलो. जीं कोण भावनांनी ताका सुटका ना, भिरांतीन थोडीं जाणां जियेतात,
दुसरी दुबावांची येतात आनी थोडीं जाणां गोरवान भरलेलीं आसात, चडशीं जाणां रागांतूच आसात. असली तरे तरेची भावना आमकां गुलामपणांत दवरतात आनी आमकां सुटका मेळना, कित्याक आमचे मदें शांती ना. तर तसल्या मनशांक आनी आमकांय जेजूच्या पांयशी धरून ताचे उद्देशी आमकां ही सुटका मेळ्ळो आनी ताचो आशिर्वाद घेवंक आतां आमी तयार जालेलीं आसा. तर हें गायन म्हणून आमी ताचें सगळें बरेंपण आमच्या काळजांत अणभवया. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उंडो तो. मागुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Page 14, A28.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो योकार तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो. जेजूच्या काळजांत आमी सगळीं जाणां जियेता कित्याक ताणें आमचो इतलो मोग केला की तो वयलो मोग न्हय तर आमी ताका सगळेंच आमचें समोर पळोवया. कित्याक आमकां सगळ्यांक मोग जाय पूण खरो मोग फकत ताचे कडून आमकां मेळटा आनी तो विस्वासी मोगी. आयज आमी पळयतले हांव कशे भाशेन एक भुरगो आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयता. कित्याक ताका हें देणें देवान फावो केलें. ताचें नांव कितें? स्टॅनिस्लॉस कॉस्tka. तो हिंचल्लो पोलंडचो. ताका एकलो व्हडलो भाव आसलेलो ताचें नांव पावलो आनी ताका आनीक 5 भाव भयणां आसलेलीं. ते दोग जाण पोलंडाक थावन विएना ऑस्ट्रियाक जेजुईट इस्कॉलांत शिकोवंक ताका ताचे पायन जो एक व्हड मनीस आसलेलो आनी सरकारान ताका व्हड मान आसलेलो व्हडल्या दर्ज्याचो ताणें तांकां आपल्या क्रिस्तांव कॅथलीक भुरग्यांक विएना धाडले. पूण ते हिंजूर रावताले एका प्रोटेस्टंटांच्या घरांत. ते एकदम जोडटाले कॅथलिकांक आनी हो ताचो भाव आसलेलो पळय ताका हाचो धर्मीक म्हणल्यार स्वभाव आवडनासलेलो. ताका तो पिडापीड दितालो. ताका खूब पाटी तो मारतालो पूण हो केन्नाच ताका वायट म्हणनासलेलो. एक दीस ताका तो इतलो बेजार जालो की ताका दुयेंस जालें आनी एकदम जोरान तडफडूंक लागलो. भावान कांयच केलें ना. ताका साक्रामेंत जाय म्हणून ताणें विचारलें पूण तो कांयच करूंक ना. ताका तोच दवरलो. तो सारको काळजांत मागणें करूंक लागलो कित्याक थंयसर त्या इस्कॉलान 7 बाबराची एक संस्था कशी आसलेली तो तातूंत आसलेलो. ताणें तिचे कडेन मागलें म्हाका कोमयांक घेवंक जाय आनी ती दोगां आज बोड्यांक घेवन ताची सरशीं आयली आनी ताका कोमयां दिलो. ताचो पयर एक शिक्षक तांकां म्हणून ते उंच दर्ज्याचे आसलेले म्हणून तांचे बरोबर एक ट्युटर कसो आसतालो. ताणें तें पळयलें पूण कितें जालां ताका कळोंक ना. वय हें ओत्मीकपणी ताणें जेजूक शेवलो आनी तो मागीर रोखडोच बरो जालो. परतून हो ताचो भाव पावलो पिडापीड दिवंक लागलो आनी ताणें सांगलें पळय तूं तर हे भाशेन करशी जाल्यार तूं म्हाका केन्नाच हांगसर पोवचो न्हय. तो मातसो भियेलो. तुका मागीर पांयक सांगचें पडटलें आनी पांय एकदम खोडेगांव कडक आसलेलो. तो ताका भियेतालो म्हणटच परतून तशेंच करूंक लागलो. म्हणून ताणें येवजिलें की आतां हांव चल्लो म्हणून. तांकां सांगलें हांव जेवणाक येवचो ना आयज सांगे कित्याक हांव मातसो थोडे कामाक वता. आनी ते रातीक तो थिंचोच थान विएना थान सारको जर्मनीक आयलो. जर्मनीक तो थंयसर पिटर कनेशियस म्हणून तो प्रोविन्शियल आसलेलो ताका मेळ्ळो. ताणें सांगलें तूं हांगसर रावना काय तूं रोमाक वच. थंयचोच ताण सारको चलोन ते स्विस या आल्प्स आहा पळय तातूंतल्यान चलोन तो सारको रोमाक आयलो. कितलेशे 1000 किलोमिटर ताका चलोंक पडलें एकलोच भियेन आसतना फकत देवाचेर पातयेवन. तो थंयसर रोमाक आयल्या उपरांत थंयसर फ्रांसीस बोर्जा म्हणून तिसरो आमच्या संस्थेचो जनरल आसलेलो. ताणें ताका स्विकारलो आनी ताका थंयसर नवेशिटीन वचोंक दिलें. पूण तो एकदम असो अशक्त कसो आसलेलो. अशक्त आसलेलो पूण सारको काळजीदारपणी सगलो वावर आपलो करतालो आनी कोणाच्यान म्हणूंक जायनासलेलें तो सारकें करिना. एकदम देवसपणी सगळें काम करतालो. रोखडोच मागीर तो सीक पडलो
10 ऑगस्टाचे 1568 ह्या वर्सा तो सीख जालो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो हांव आतां वाचचो ना. आनी सायबीण मांयक ताणें म्हणलें हांव सायबीण मांय तुजे बरोबर स्वर्गार येवंक आवडेता, तूं म्हाका व्हर. आनी 15 ऑगस्टाचे तो मेलो. आनी ताचे उपरांत खूब मिलाग्री जावंक लागल्यो. आतां इतल्या वर्सांनी खूब अमेरिकेक आनी ह्या जाग्यांचेर ताच्या नांवान इस्कॉलां आसात, कॉलेजी आसात, फिरगोज्यो आसात. तर ताणें आमकां आपल्या जिवितांत कितें म्हणून दाखयलां, सदांच देवाच्या मोगान देवाचो मोग दुसऱ्या सगळें दाखोवंक जाय, आपलो न्हय. आनी हे भाशेन ताणें बरें आपलें नांव जोडलेलें आसा. तर आमी कितें करया, आमी कशे भाशेन जिवया. आमी प्रयत्न करता पूण एक मात मनांत दवरया, सदांच देवाची कृपा मागया ते भाशेन जिवपाक. आमचे वस्तुंकी न्हय, देवाचे कृपेन हें सगळें घडटा आनी सोंपेपणी घडोवंक शकता. हे भाशेन आमी तो जिवंक ना जाल्यार आमच्या फातकांचें बोगसणें मागया. सगळीं हात जोडून म्हणया, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोरपुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकळूत सरा बापा, आमच्या पातकां पासत गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची अप्रुमीत दिरवी तूं आमचेर ओत्ताय. शेवट पर्यान आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचें फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनान भावनो, आतां आमी नितळ निर्मळ कशीं जालेलीं आसा. देवाचें उतर आतां आमी काळजान थावन आयकुया. भाग्यवन सुवाळाचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. बापान आमकां जशी आज्ञा केल्या तशी स्वता प्रमाणे तुजीं भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयतां जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बोगोर उरोवपाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा. आनी हें मागणें कोत्ता, एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जिवंक एकूच उरोवपाक तावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या. तिचे प्रमाणे चलुया. जेजू क्रिस्त मनशा सैम घेवन आयलो म्हूण मांडून घेनात तसले जायते बुडवणे संवसारांत शिंपडल्यात. बुडवणे म्हणल्यार तेच, क्रिस्त विरोधी म्हणल्यार तेच. चोत्रायन चलात नाजाल्यार सगलो तुमचो वावर निर्फोळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचो ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना बोगोर त्या वन पेल्यान वेता ताचे सवें देव ना. जो कोण ताणें शिकयलें तें सांबाळटा ताचे सवें बाप आनी पूत आसात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. म्हणुया, सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. नितोर निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात ती सगल्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुकेस्त. सबाब, सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसां. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कोडसरूंक दिवं नाका. तुजेर पातो करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजान बाळगून दवरतां. सबाब, सर्वेस्पराची समूद सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुज्या चाकराक बोलेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जावन तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचीत संबूट नियालूंक
म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब: सर्वेस्पराची समूत सांबाळटा ती खरेंच सुकेस्त. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय. गोट रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक सोय, सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, जशें नोयेच्या काळांत जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातोलें. नोय तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या मणूसोर पयराळो आयलो आनी ताका सगल्यांक बुचकाळावन मारली. आनी जशें लोताच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातोलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो, लायता कोयतालो आनी गोरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोत सोदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या आनी गंदोगाचो पावस पडून तांचो सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातोलें. तो दीस येतोच कोण पाट सार आनी ताची मुस्ताकायी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सोकला येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें पाटी वेचें न्हय. लोटाचे बायलो चोगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो ताचो इबाड करतलो, आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती 2 जाण एका अंतुरनार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतले एकल्याक वतले आनी दुसऱ्याक सांडटले. 2 बायलो एका दांत्यार दळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक वतले आनी दुसरेक सांडटले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें ताका सांगलें, मोडें आसत थंय गिदूय एकटवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून आयकलां एक जाणो जावया की जो मनीस हिंचेय वस्तूक चिटकोन रावता, जावं भायल्यो वस्तू ओ मनशांक ओ आपले पदवेक वा आपल्या जिविताक तो उपकारचो ना. कित्याक लागून? ह्यो वस्तू आमकां आपल्या ताब्यांत करता. आमी समजता की आमी तांकां आमच्या ताब्यांत केलेलें आसा म्हणून, पूण न्हय, तांचे आमी गुलाम जाता. ताका लागून आमी फकत जेजूक एकवटून रावंक जाय. देवान आमकां कित्याक म्हणून घडोवन हाडल्या? ताका जाणो जावंक, ताचो मोग करूंक आनी ताचे सेवेंत आमचें जिवीत सारूंक. हें आमी दोतोरनी शिंकल्या न्हय. देवान आमकां आपल्या पासत केलेलीं आसा आनी ताची सोबेन रावलीं की ना, सुकणीं, जानवरां, ही आमची सृश्टी आसा, कशे भशेन ती जियेता देवाचेर पूर्णपणे पातयेवन. आमी तेच भशेन पातयेवन रावलीं की ना, सगलें तो आमकां दिता. पूण आमकां आशा आसा.
आमकां सुबेज जाय आनी आमकां अशें दिसता की सुबेज आसत जाल्यार आमी अदीक खुशाल जातले ना तशें जायना तें ताका लागून तो आमकां सांगता की नुयेच्या दिसांनी लोटाच्या दिसांनी कितें जालें लोक खाता पियेतालो शॉर्ट करून वेळ येता आनी तांकां वेचें पडटा पूण जीं कोण देवा बरोबर आसा ती सर्गीचें सूख भोगतली ती केन्नाय तयार वचपाक हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय मनशाचो पूत येतलो तेन्ना कशे भाशेन येतलो आमी नकळो ताका लागून सदांच आमची तयारी आसूंक जाय मरण आसत तर गीत आसतात न्हू वयर आयज काल आमी गीत पळयना पूण आमी जाणून थंयसर कसलें तरी मरण आसा म्हणून तेच भाशेन आमचें जिवीत जेन्ना देवा सरशीं आसतले आमी तेन्ना आमी केन्नाच भियोवची ना पयले वाचपान जुवांची ही दुसरी चीट आनी तो एक बायलेक सांगता कशे भाशेन तांचें जिवीत ताणें सारूंक जाय पळय तें दुसरे येतलेत आनी आमकां कितेंचें कितें सांगतलेत आमी कितें करता तांचें आयकता आनी मागीर तांचें सारकें जाता ना आमी कितें करूंक जाय भितरल्यान जेजूच्या आयकोटान तें कितें म्हणटात सांगतात तें आयकूंक जाय आनी हे भाशेन ताचें सवें रावलें की ना ताचो पवित्र आत्मो आमकां स्पश्टपणी दाखयतलो ती कितें म्हणटात पळय ती आमी सोंपेपणी तांचें आयकोवचें ना म्हणजे मानून घेवचें ना पूण तें आमी तपासतले हांव पवित्र आत्मो आमकां मदत करतलो आनी हे परी बरें पळय तें आमी करूंक लागतले हांव पत्करतले हांव वायट तें आमी सोडटले हांव असलें सगळें जिवीत घडच्याक जेजून जशे भाशेन आमकां शिकयलां तेच भाशेन पयले सुवातेर ताका आयकोटून रावंक जाय दुसरे सुवातेर कितेंय जें आमी आयकता तें जेजू सवें आमी आयकूंक जाय आनी कितेंय आमी म्हणटा करता तें जेजू सवें आमी करूंक जाय कशें करतलें हांव ताका तर आमी एकवटून आसत जाल्यार तें जाता जशे भाशेन आमी सगळीं जाणां रांदपाक प्रॅक्टीस करता न्हय मागीर आमी जाणो रांदूंक पूण सुबेज तर लोक आयलो जाल्यार तें कशे भाशेन वाडोवंक जाय कितें करूंक जाय एडजस्टमेंट करूंक जाय तें सगळें आमी जाणो तेच भाशेन जेजूच्या एकवटान रावलीं की ना चड करून हांव तुमकां म्हणटा रातचीं 5 मिनट सकाळचीं 5 मिनट बाकीचें मागीर सोंपें जेजू सवें आयकूंक उलोवंक आनी करूंक आमकां मेळटलें सगळीं आमी आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता पांयाचीं बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन कुडींत मनांत आत्म्यांत सगळें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा तें जेजू सवें दवरया सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर जेजूचें नांव उच्चारीत रावया सुस्कार काबार जायसर आनी हे परी भितर आसा तितलें सगळें ताच्या नांवान भायर सरोन आमकां तातूंतली सुटका मेळटलीच आनी आमी भितरल्यान सारकी नितळ निर्मळ जातले हांव आनी हे भाशेन आतां आमी जालोली आसा म्हणटोच हे मागणें आमी आतां बापाक उबारुया सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Page 32, C10.
म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरावडतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असुक्तायक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान कोत्ता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसण आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें वावलें रगत आनी उदक, जिवीत दितोल्या संस्काराची पवित्र सुबेक फुटली झोर. सोडवणेचे झोरींत संतोसान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगळ्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गूड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता. आनी हे काळजी पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसो. आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक
तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पुती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सोर्व कालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्वदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीन आनी भावनो, जेजूच्या काळजांत आमी जियेता न्हय तर ताणें आमचें आंग सगळें वापरचें, कित्याक तो भितर आसा. तर ताका आमी एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी आतां बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत शिवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 75, D47. Sui pridimo guasta, tui deva girasa, ectoi gelia decidan, amca Jesu ciamogan, Jesu amce dados bon, anodani vortepon, sui pridimo guasta, tui deva girasa. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Amen. मागुया.
देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं स्वयंवावडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय, अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवें तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, मोगान एकामेकाची जेजू सवें चाकरी करूंक आमी आशिर्वाद घेवया आनी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागया तुमच्यो गरजो ज्यो आसात त्यो मनांत हाडात आनी तो आमचे पासत मागतलो, विनंती करतलो आनी ताचे सवें बापा कडून जेजू कडून आमकां आशिर्वाद दितलो. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आनी सो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शास्ती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत रत्म्या सवें बापाक वाखाणटा आमेन. आनी सोरपू दितात देव बाप आनी पूत आनी पळयत रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन जेजू सवें रावन एकामेकाचो मोग करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 240, U20. San Francisco Vera, Wodakura, Radi Samcha Mogan, Las Molia, Mesangal Soiba, Sharar Goicha, San